हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. जस्ट व्लॉग स्टार्ट केलो. न्हालें बीन उदो सगळें काम बीन केलें. आयज मॉप मारूं ना कित्याक टायम ना न्हू म्हाका. आतां 11 जाल्ली आसा. हे पळय म्हाजी मेहंदी कलरूच येवंक ना. म्हाजो घोव म्हाका बरोच करिना दिसता. सो तशें आहा. म्हाका दिसता तो मेथयेक न्हू खूब टायम जाल्लो आनी आतां वॉश केला न्हू तेका लागून म्हणजे 1-2 वरां जालीं. तेका लागून दिसता कलर येवना. सान म्हटल्यार येतलो आनी तो कोण न्हू खूब टायम जाल्लो तेका नवरात्रांक घालपाचें आसलें. मागीर दिवाळेक आनी आतां फायनली व्हडले दिवाळेक म्हणजे म्हाका दिसता तेका न्हू 2 म्हयने जाले. सो तेका लागून बी कलर येवंक ना दिसता. सगळे फुगत घातले आनी ऑलरेडी हांवें जेवणाची तयारी केली. आयज ब्रेकफास्टाक बी कांय करूंक ना. पळयता टायम गावत जाल्यार करता. आतां रांगोळी घालून घेता. चणे उकडाक दवरला आनी शिताक दवरला. मागीर दाळ करता रोखडी, भाजी आनी गोड कितें करपाक जाय. मागीर पळयता कशें कितें तें पुरी करूंक म्हणटा. डॅड म्हटल्यार थंयसर पान दाखोवपाक जाय देवळान. एक्चुली आमी तुळशीच्या लग्नाक एकीच कडेन रांदतालीं ओल्ड घरान. पूण अंदू आमकां पावणी येयल्या न्हू. सो त्या तुळशीक पान दाखोवंक जाय. हांव सेपरेट रांदता आनी थंय सेपरेट रांदता. हाजो हांवें तुळशीक बीन उदक घालूं ना. म्हाका सांगलां मातशी पुजा कर म्हणून. ऊस दाखयता तुमकां आनी आयज न्हू गोकर्णाची बीन खूब फुलां फुल्ल्या आनी चेडवाय फुगत घातला. न्हवरोय दाखयता तुमकां आमचो कसो आहा तो. हो आमचो ऊस गौतमान कामा वयल्यान हाडला. म्हणजे तेंच्या एका कामार न्हू अशें ऊस लायल्या. हो आसा आमचो तुळशीचो लूक. तेच सांगलेलें न्हू म्हाका दाखयता म्हणून मागीर उगडास सुकता. सो हो आसा आनी पळय पणट्यो ज्यो आसा पळय त्यो हांवें काडल्या आनी ही एक लायन काडल्या आनी ते डॉट 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 ते हांवें काडल्या आनी ही आमची तुळस उजवाडा पेंट करपाक हांगर काडला आनी ही पळय गोकर्णाची फुलां पळय कितलीं फुल्ल्या. आयज खूब फुल्ल्या. ऑलमोस्ट 10 तरी फुल्ल्या. हांवें काल पणटे पेंट केल्या. आजून म्हाका दिसता पेंट सुकोवंक ना. बेश्टी तशी रांगोळी हांवें घातली कित्याक म्हज्या आदन खतखत्ता बेगीन शिताक घालता. हो आमचो न्हवरो. कितें गो तुका दाखयता मुगो तुजो तो हय जाल्लो आसा 12. ऑलमोस्ट म्हणजे 50% काम जाल्लें आसा आनी आमी कस्टर्ड करपाचें आनी गौतमान म्हटल्यार आसूं करूं नाका कित्याक टायमूच गावचो नासलो फ्रुट्स बीन कट करपाक. सो आमी फलुदा करता. दुदाचे पोती हाडून दवरला. तूप मिरयां बीन सगळें फुगत घालून दवरला आनी शीत जालें म्हाजें. भाजी जाली. रोसाचें वांटून दवरला. फकत दाळीक फोण्ण मारपाक जाय. शेवयो करता आनी पुरयो मागीर पीठ मळपाक जाय. डॅड म्हटल्यार म्हाजें जेवण सगळें रेडी जातलें आनी गौतमाक सांगलें मातशें हार गुंथूंक बस कित्याक म्हाका जर टायमूच ना. दाखयता तुमकां. मागीर मातसो तो गुंथतलो मागीर उरलेलो हांव आहा तो कंटिन्यू करतलें. गांठ मार ताका गांठ मार. टायम जाल्लो आसा 1:45 आनी एक्चुली 1:30 सुमार आमी चिंतलेलें की पान दाखयतलें म्हणून आनी जेवण म्हणजे सगळें जालें. म्हणजे जाय तितल्योच पुरयो आतां भाजल्या. मागीर जाय जाल्यार मागीर सांजच्यो भाजता. पुरी, रोस, दाळ, शीत आनी तेंडांची भाजी आनी शेवयो. सोयेच्यो शेवयो कित्याक गौतम दुदाचें कांय खायना न्हू. सो सोयेच्यो शेवयो केल्या आनी गौतमान आयदनां बी सगळीं देवाची काडून दवरल्या. हार बीन एपय केल्या पळय आनी बरें केलें तेणेन हार. फर्स्ट टायम केलें म्हटल्यार बरें जालें तेचे. दाखयता तुमकां. 2-3 कितले केल्यात तेणेन. बरें केल्यात पूण फर्स्ट टायम. आतां वयता देवळान. हांव फर्स्ट टायम वयता आनी कालूय वावर मारूंक ना. आयजूय ना. कांयच ना. तुळस पिळस सगळें गौतमानूच केलें आनी कोण तेणें तेका हेल्प केलें खंय. सो आतां हांव वयता पान दाखयता आनी येता. हळद बीन तें कितें आसा हांव फर्स्ट टायम करता कित्याक घरा कडेन आमकां केन्ना चान्स गावोंकूच ना. म्हाजी माय आसा न्हू सो तीच करताली. सो आतां फर्स्ट टायम म्हाजें हें. कितें चुकलें बीन जाल्यार भंय दिसता असो. मनाच्यान मागतलें देवा कडेन कितें चुकलें बिकलें जाल्यार माफ कर कित्याक फर्स्ट टायम न्हू आनी कोण नाय बीन दाखोवपाक कशें कितें तें. सो तेका लागून ही पळय ही आसा ती तुळस. ओके आनी हांव आतां हें हाडाक आनी पान घेवन येयलें. पान दाखयता तुमकां. रोस शीत चड लांब जालो. फाटल्यान गांठ मार.
तू मागे लाय, तू मागे लाय. आता तू शिकू पाच पावती मासे का तू आता पान मध्ये काढतो ना. नाही ते तुझे पाहणार आणि एक वर तुझे पेढे. आता पेढे एक बिस्किट दोन. कितें तरी युनीक शिवोले हांव पळयता हिरांचे कितें तरी करता. म्हाका खबरूच नासली सो आमकां देवळा कडेन कोणें सांगलें. गौतम करून दाखयतलो कित्याक हांव म्हाका हे न्यू हा युनीक फर्स्ट टायम केन्ना केला हांवें. कितली घालपाक जाय राजा? एक्चुली आमकां खबर नासलें. मागीर थंय आमकां कोणें सांगलें केक ते करपाकूच जाय एटलिस्ट 2 तरी करून हाड म्हणून. सो आतां आमी ते बेगीन बेगीन करता. सगळी तयारी करून येयला. न्हवरो बिवरो घालता आनी हांव बेगीन आतां रांगोळी काडटा. दाखयता न्ही कांय ना, रांगोळी जाल्या उपरांत दाखयता कित्याक म्हाका परफेक्ट घालपाक कळना. रिसाव रेडी जाले. नथ हांवें हातीन घेतल्या कित्याक म्हाजी ती पडटली म्हणून. टायम जाल्लो आसा 5 आनी वयता आतां देवळान सगळें सामान आनी हो तो ब्लावज सांगून शिवला तो. मागीर गौतमाक सांगता लूक दाखय म्हणून. पावली आमी देवळान. पयलीं कालिकेच्या देवळान जातली मागीर ब्राह्मणाच्या देवळान. कालिकेच्या देवळान ऑलरेडी चालू आसा खंय. आनी आतां नथ बीन घालून हांव रेडी जालें. जसो भटजी येतलो मागीर पयलीं लगीन आसतलें आनी मागीर आमचें कितें तें सगळें जवळपाचें. पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ यजमानस्य लोकं दोन कटे भेटून जाऊ चतुर्विध पुरुषार्थ फलम अर्थम इदम तुळसी विवाह कार्य कर्म करिष्ये संहिता सिद्ध्यर्थम श्रीमन्महागणपति पूजाराधना करिष्ये कलशार्पण विपार्पण पूजाराधना करिष्ये दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दना दीपाग्रे देवनित्य शंकरद्वै दीपलक्षण शंकराने जमिनी इदमावायतदेवता महाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीमन्महागणपतये नमः स्वागतार्थे सुस्वागतार्थे क्षुदां समर्पयामि श्रीमन्महागणपतये नमः इदं पादारविन्दे पाद्यं समर्पयामि एक पळीभर पाणी इदं शुद्धोदकस्नानस्य शुद्धोदकस्नानानन्तरेण वस्त्रैर्पादर्पयामि वस्त्रैर्मानन्तरेण जलपदार्थे गन्धं समर्पयामि गन्धान् मध्ये पानं समर्पयामि उत्तरापुरुषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि अधिकपलास्ते वैकुण्ठगाडे ऋतुकालद्ववा पुष्पाणि पूजां समर्पयामि माल्यादनिसुगन्धे मालत्यागप्रभा मयार्पितानि पूजानि पुष्पाणि प्रवेशितानि चम्पकवाटलाब्धे राजीकरपूर्णागरकालपुष्पैः बिल्वप्रभातुसंसुत्रां मल्लिकाविष्कं जगदीश्वरमे प्रदीलान् इदम् आरामपुष्पाणि विनारका
जलाशयस्थाने सुकुलवानि मुनिर्मां जगदीश्वरने प्रतिभा इदं धूपमाग्रापयामि समर्पित नैवेद्यं विसर्जयामि अधिकमस्ते इदं यथाशक्ति बा तू कितें करता श्रीमन्वरदमूर्ते श्रीमन्महागणेशे नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नमः ग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिस्तेवरां लीण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे रांजणसंस्थेमूळ म्हणून या प्रथम जे कन्या निघे सासरी माता घालून भूषणे म्हणतसे सांभाळ तोडे सरी भाळी कुंकुम लावणी फळनवे ओटीमध्ये घातले बाला सकदवय असून घडे लक्ष्मी पते शुभमंगल सावला कंठी मुक्तावली उपस्थित परिवेश सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता लक्ष्मी पते शुभमंगल सावधान विष्णु कमला शिवा तदपि न जाने स्तुतिमहो न जाक्वानं ध्यानं तदपि न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम् बाबा हे हा
घे कोकोनट घे. नका होत्या नाका तेका. आमची देवळातली जाली मागीर हांव घरा येयले अरावंड 7:30-8 सुमार. आनी पळय घरा कडेन अशें लायल्ले रोजाय फर्स्ट टायम लायल्ले आमच्या घरा म्हाजें लगीन जावन. आनी आमच्या नेबराची रांगोळी बरी घातलेली म्हणून हांवें तेचो एक शॉट घेतलो. पळोवपाक बरी दिसताली आनी स्वस्तीक बीन घातलेली तेंच्यांनी आनी तुळशीकूय बरी रांगोळी घातलेली आनी नाक्षो बीन अश्यो काडलेल्यो, नाक्षो म्हणटात तेका. मागीर आमी आमची तयारी करपाक गेली, गोड बीन अशें दवरताली मायमाची. आनी मागीर सगळे ऊस बीन सगळे घालून दवरलेले आनी घरा कडेन मागीर गौतमानूच केली. निर्विघ्न महागणपतये नमः. लगून लावपाक काय आता पहिले घालपाचे ही हार हे आता घाल हळद पिंजर लायला तू फुला काढून जाऊ हरिद्रा धूपमाग्रापयामी भक्त्या दीपम रहित्याय परमात्मने ते एक आरती घे. ते फुला घालू ते नका मग एक घ्या एक आरती घे. यामि उत्तराभोजं समर्पयामि हस्तवृक्षाल्यं समर्पयामि मुखवृक्षाल्यं समर्पयामि मुखवासात् पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजयस्य. कर्पूर आगे कापूर हाडगे काढून जाऊ त्याच्या सवळे लागतात. तू करू नका ते तारम संतारतारम जयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. कर्पूरं समर्पयामि नमस्कारां समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतम् प्रत्यक्षमाहेश्वरी राधायाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी विद्यान्ते कृपावलम्बनकरी. टायम जाल्लो असो 8:30. चेंज करपाक वयतालें हांव. म्हटलें व्हिडियोचो एंड करया आनी तुमकां म्हटलें 2 व्हिडियो घातलेले पण म्हाका पॉसिबल जावना. सो हो व्हिडियो हांगाच एंड करता. पळयता कशें कितें जाता तें. म्हणजे 2 व्हिडियो, एक व्हिडियो आनी अकॉर्डिंग टू तुमच्या वांगडा शेअर करता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.